डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर्स, आमचे प्रोमिनंट हांगले सगळे कार्यकर्ते आयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन मुद्दो आमचो आहा ते आमी सांगूंक सोदता, आयजूच आमी डिक्लेअर करूंक सोदता की आमी 5,000 वोटांनी आमी लिडान जिखता हो साळगांवचो सीट. आमी जेन्ना घराघरांनी भोंवताले, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करताले, इतको बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आहा. थंयच आमची विक्ट्री ही निश्चित जाल्ली आहा. जे गेले 5 वर्सांक लोकांनी भोगले, जे तेंच्यांनी कितें तागले, हे लोक अक्षरशः हांगल्या आमदाराक तशेंच सरकाराक वायट वायट शब्द तेंच्या दारार वयतकूच आयकूंक येताले आनी आमकां वेलकम करताले, आमच्या कॅन्डिडेटाक वेलकम करताले. असो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आहा. तेका लागून आमी कॉन्फिडंटली सांगूंक शकता की 5,000 अबाव मार्जिनान आमी हो सीट काडटा. कालच्यान अशें आयकूंक येता की पयशाचो फ्लो खूब जाल्लो आहा, तांकां आनी तेंच्या कडेन कसलोच पर्याय ना. घराघरांनी काल पळोवंक मेळटा की पॅकेटां घेवन भुरगे धांवता तेंचे सपोर्टर. फ्लायिंग स्क्वॉडाक तर आमी फोन मारीत फ्लायिंग स्क्वॉडूय रिप्लाय दिना, कित्याक गव्हर्नमेंट मशिनरी सगळी तेंचे कडेन आहा. आमी मागता इलेक्शन कमिशन हेजेर दखल घेवपाक जाय. फ्लायिंग स्क्वॉड इमिडिएटली आमी कॉल करता. फ्लायिंग स्क्वॉड थंय थंय पावपाक जाय, तेंचेर एक्शन जावपाक जाय, कित्याक तेंच्यांनी हार पत्करलेली आहा आनी ताका लागून पयशाचो खेळ तेंच्यांनी चालू केल्लो आहा. गेले 5 वर्सांनी जेंच्यांनी सरकार चलयलो, जो आमचो कोस्टल बेल्ट आहा थंय टॅक्सीवाल्यांचो कसो हाल केलो, म्हयनो भर व्हरोन तांकां आझाद मैदानाचेर कशे उपोशणाक बसयले. पुराय आपल्या फॅमिलीक घेवन आमचो टॅक्सीवालो भाव थंयसर बसतालो. ते हाल आमच्यान पळोवन वचो जाले, पूण ह्या सरकाराक कसलीच दया माया तेंचेर येयली ना. आयज सगळो टॅक्सीवालो भाव आमच्या वांगडा आसा. तुमी फुडें सरा म्हणटा आमी तुमच्या वांगडा आसा. आमी जेन्ना रॅली काडटाले, आमी जेन्ना वयताले फुडें, जेन्ना सगळो टॅक्सीवालो भाव आमच्या वांगडा आसतालो आनी इतके तेंच्यांनी कॉन्फिडेंटली सांगला की भारतीय जनता पक्षाचो सरकार फुडलीं 5 वर्सां तर परत चुकोवन जर येयलो जाल्यार खंयचो एप कितें करीत, खंयचो गोवा मायला आनी कसलो मायल हाडीत तो नेम ना म्हणटा. तेका लागून हांकां घरा धाडपाची गरज आसा म्हटला. तेका लागून हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळटा, तळागाळांतल्या लोकांचो सपोर्ट आमकां मेळटा. तेका लागून आमी कॉन्फिडंटली सांगता की हो सीट आमी नक्कीच काडटा. थँक्यू. हांव तुमच्या सगळ्या मिडिया भाव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदता की आमी गेले काही दीस सई पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेन करताले. ही कॅम्पेन करता आसतना आमकां लोकांचो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळा. वता ते घरान आमकां तेंच्यांनी सांगलां की आमकां गेल्या 5 वर्सां जो MLA आसलेलो तो कांयच कामाचो नासलेलो, हो आमकां नाका म्हणून, आनी आमचो फूल सपोर्ट, आमचो फूल तेंको तुका आसतलो. आमी ग्रासरूट लेवलाचेर हांव तशेंच म्हजी टीम, म्हजे भाव, म्हजे सपोर्टर्स, पंचायत मेंबर, सरपंच, एक्स पंचायत मेंबर्स, एक्स सरपंचास, प्रॉमिनंट पीपल फ्रॉम ऑल द 6 पंचायत, स्पोर्ट्समॅन आमच्या वांगडा बरे बरे आसा ह्या मंचार बसलेले. हे सगळ्यांनी यूथ तशेंच जाणटे सगळे महिला वर्ग हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दिलेलो आसा आनी सांगलेलें आसा की आमी तुमकां सामके भरघोस वोटांनी आमचो जो तेंचो जो व्हॅल्युएबल वोट तेंचो जो आसा तो सगळो आमच्या फाटल्यान रावतले लोक. आनी गेल्या 5 वर्सांनी तेंच्यांनी जे भोगला तेका लागून गरज आसा की आयज काँग्रेस सरकार सत्तेर येवपाचो. तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केला लोकांनी की आमच्या फाटल्यान रावतले आनी म्हाका खात्री आसा, म्हजे भाव अजय बाबान सांगला तशें की आमी 5,000+ लीड घेवन हो सीट जिखतले. हे सगळें जाता आसतना म्हाका थोडे डावट आसा ते क्लियर करपाक जाय. आमचे जे ऑपोजिशन आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी हार मानलेली आसा. सो तेका लागून ते जे थोडे व्हिडियोज, जे रुमर्स ते व्हायरल करतात की खुबशे व्हिडियोज केले म्हाजे एगेन्स्ट की हांव जर जिखलो जाल्यार हांव परतो BJPन येतलो, आनी कोणेन केला की म्हाज्या टायमान कितें कितें वायट गजाली घडल्या, करप्शन कितें जाल्लेलें आसा पंचायतीन, ह्यो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां. हे सगळे रुमर्स हेंचेर कोणूच विश्वास दवरूं नाका. हांवें जेन्ना काम केलां म्हाज्या कार्यकाळान सगळ्याकून बरी पंचायत आमी चलयल्या. हांव आनी म्हाजे पंचायत वांगडी जेन्ना आमी पंचायत चलयल्या तेन्ना लोक खरेंच आमचे कडेन सामके खूश आसलेले.
आणि जे काही ते रॉंग डुईंग्स तेंचे जाल्या तेन्ना हेजो जो एक्स एमएलए आसा तेजो फॅमिली मेंबरूच थंय सरपंच म्हणून आसलेलो आणि जे जे करप्शन जाला जाल्यार ते जयेशाच्या फॅमिली मेंबरान केला हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आनीक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की जे रुमर्स घडयतात ते रुमर्सांचेर कसलोच विश्वास दवरनाका. हांव तुमच्या फुडल्यान आयज प्रॉमीस करून तुमकां सांगता, हांव काँग्रेस पार्टीन म्हाका जेन्ना तिकेट दिल्या हांव काँग्रेस पार्टी कडेन ठामपणेन रावला उबो, सदांच रावतलो. काँग्रेस पार्टीची पाळंमुळां साळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच गोंयभर मजबूत करपाक लागून हांव फुडल्या सदांच म्हणटा तो हांव काम करीत रावतलो. हांव प्रामाणीक हेजो काँग्रेस पार्टीचो कार्यकर्तो रावतलो आणि काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग करपाक लागून हांव सदांच वावुरतलो. जे कितें रुमर्स घडल्या, जे कितें हें चलयलां हेंच्यांनी वॉट्सॅप मेसेजीस बीन तेंचेर खंयच्या तेजेर विश्वास दवरनाका. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तुमचो व्हॅल्युएबल वोट जो आसा हो वोट बायफकेट डिव्हिजन करूंक दिवं नाका. ज्यो बंगालच्यो पार्टी आयिल्ल्यो आसा, ज्यो दिल्लीच्यो पार्टी आयिल्ल्यो आसा, ही बीजेपीची बी टीम म्हटल्या जाता आणि बीजेपी आनी तेंच्यांनी एकामेकांचे तेंच्यो मिटिंगूय जाल्या आमकां खबर आसा. आनी कशें वोट डिव्हिजन करून कशी बीजेपी परती सत्तेर येवपाची हे तेंचे सगळे प्लॅन तेंच्यांनी तयार केल्या. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमचो व्हॅल्युएबल जो वोट आसा तो फाल्यांच्या 14 तारखेक म्हाका दिया, म्हाज्या सगळ्या टिमीक दिया आणि गोंयांत तशेंच सालिगांवान आमी काँग्रेस पार्टीचो सरकार गोंयभर आणि काँग्रेस पार्टीचो सीट आमी सालिगांवान हाडया. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव संदीप बांदोडकर, सरपंच ऑफ पिलेन मार्रा. आमचो कॅन्डिडेट बाब केदार नायक हो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हितून 100% 5 ते 5.5 हजार वोटांनी लीड घेवन जिखतलो. हितून कसलोच दुबाव ना. आमचे कडेन जी पंचायत जावं गिरी पंचायत, सांगोड्डा पंचायत, रेजमागूस पंचायत, नेरूल पंचायत, जे 6 पंचायती आसा हे सगळे बरे बरे तेंचे पंच मेंबर, सरपंच, थंयसरले बरे बरे लोक हे आमचे बरोबर आसा, आमच्या टिमी बरोबर आसा. आमच्या गांवचे बरे बरे कार्यकर्ते आमचे कडेन आसा आनी बरें काम करता केदाराक जिखोवपाक. जे ओपोजिशन आमचो आसा तेच्या पांया पोंदची माती आतां घसरत गेल्ली आसा. आयजूच त्यांचे थोडे कार्यकर्ते जे कार्डां वांटून भोंवताले, कार्डां वांटता आसतना प्रत्येकाच्या घरान 2-2 हजार दिताले एनवलपान. म्हाका रोखडोच कोणे तरी फोन मारलो, हांवें रोखडोच फ्लायंग स्क्वॉडाक फोन मारलो आनी फ्लायंग स्क्वॉड थंयसर पावले. हे अशी घडटा. कित्याक घडटा हांकां खबर आसा हेच्या फुड्यान जिखपाचें ना म्हणून. लोक हांकां दारान घेयना, हांकां लोकांच्या दारान वचपाचें कांयच ना, उरलेलें ना हेंचें. ते खातीर सगळे लोक आमचे बरोबर रावले आसा आनी लोक भरघोस मतांनी केदाराक जिखोवन दितले, हितून कसलोच दुबाव ना. देव बरें करूं. नमस्कार. हांव एकनाथ ओरसकर, एक्स सरपंच सालिगांव. हांव व्हेरी स्पेसिफिकली एक्स थंयसर हायलायट करता. सो आमचो ऑपोजीट कॅन्डिडेट आसा न्हू तो फक्त एकाचेर वयता हेंचे कडेन कोण ना, हेंचे कडेन कोण ना, सगळी पंचायत म्हाजे कडेन आसा. ताका आयज एकूच मॅसेज पास करता. प्रेझेंट मेंबर जे पंचायत प्रेझेंट मेंबर जे आसा 50तले 37 मेंबर आमचे कडेन आसात आयच्या हातीन. एक्स मेंबर, एक्स सरपंच, एक्स प्रॉमिनंट पर्सन हे सगळे पळय एक टीम आसा. ही केदारा फाटल्यान इतली स्ट्रॉंगपणे आसा की केदारान सांगल्यात त्या प्रमाणे आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे वी आर क्रॉसिंग 5000 वोट्स एज अ लीड. आमकां जी लीड मेळटली ही 5000 वोटांनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी जिखतले. हेतून कसलोच दुबाव ना. हांव परत रिटायरेट करता की हे शेंटा म्हणून आतां पयशे दिवपाची कामां हेंच्यांनी सुरू केल्या. हेंच्यांनी ऑलरेडी हार मानलेली आसा आनी लास्ट रिजॉर्ट म्हणजे बाबा कसो तरी तेंच्यांनी पयशे दिवन वोटां घेवपाची. सालिगांव आतां आमी येताना 3 वाजता आमचे विलेजीन थंयसर जमा करून 70 लोकांक पयशे दिवपाचो प्रयत्न जालो. जेन्ना फ्लायंग स्क्वॉड गेले तेन्ना थंयसरलो कॅन्डिडेट पळोवन गेलो.
तांकां सांगलें तो हांव आयज सांजचे येता थंयसर तेंच्या कडल्यान मॅसेज मेळ्ळी आयज आपूण इवनिंग येता हे सुद्दां प्रत्यक्षान आमच्या तोंडा फुडल्यान घडटा आनी हे फक्त लोकांक पयशे दिवन मतां घेवपाचो हेंचो प्रयत्न आसा आमकां कोणाक पयशे दिवपाची गरज ना केदार बाब इतलो बरो कॅन्डिडेट आमकां लाभलेलो आसा आनी निश्चिंतपणे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो 6 पंचायती त्याच्या फुडें ठामपणे आसात आनी ठामपणे रावन हे सीट आमी सगळे वोटींग करून हे सीट आमी 10 मार्चाक आमच्या ताब्यान घेवपाचें आसा हेतून कसलोच दुबाव ना थँक्यू Let's not get diverted from the main topic, right? Main topic आम्ही हांगा येयलेले कित्याक yes to talk about आमचे जे 2 तारीख आता जे आमचे 2 दिसा मागीर इलेक्शन आसा आमचे केदार बाब जो आता तालिगांव मतदारान तुम्ही खंयच्या पंचायतीन वचा तुम्ही कोपऱ्यान तुम्ही कोणा कडेन उलया सगळ्यांना आजकाल फक्त केदार नायका बद्दलच उलयता हे जे लोक सगळे कडेन उलयता पळय हे भरपूर इम्पॉर्टंट कित्याक जशें आमचे सगळे हांगा म्हाज्या भावांनी उलयले की आज फक्त वारो जो आसा पळय फक्त काँग्रेसीचो वारो आसा आनी हो काँग्रेसीचो जो वारो आसा कित्याक पळय हे सुद्दां पयलीं आमचे सालिगांवच्या लोकांक कळोंक जाय काँग्रेस म्हणटा पळय ही सदांच गोंयच्या लोकां बरोबर आसा गोवा हे गोवा कितें आमचे गोवा आयज गोंया म्हणून नांव कित्याक आसा कित्याक गोंयचे आमचे सुंदर बीच गोंयचे आमचे जे फॉरेस्ट गोंयचे आमचे नदयो आमची जी हिंटरलँड हे गोंयाक हेज्या खातीर गोंयाक नांव मेळ्ळेलें आसा पण दुर्दैवाचे अशे काळ आतां आमचे कडेन सद्या आसा अशे टायम येयलेलो आसा की ही जी करंट सरकार आसली आमची बीजेपीची हे सगळे हे गोंयाचे अस्तित्व काबार करपाक फुडें सरलेले आसा Today, they are talking about developing Goa only into concrete and coal hub. गोंय आमचे हे टुरिझम हब लोक हांगा आख्खे वर्ल्ड भर आख्खे जगांतल्यान आख्खे भारतांतल्यान गोंयान येता लोक कित्याक गोंयची सुंदरता पळोवपा खातीर ही सुंदरता फक्त नश्ट करपाक बीजेपी भायर सरलेले आसा आनी हे कळून येता तुमी जेन्ना तुमी पळयता आमचे रिवर नॅशनलायझेशन केल्लेले आसा सगळे फॉरेस्ट काबार करपाक उठलेले आसा हे इवन आमचो पोर्ट ट्रस्ट आसा तो सुद्दां तेंच्यांनी डायरेक्ट सेंटराच्या हातान दिल्लो आसा गोंयचे रूल थंय लागना अशें काम करून उडयलेले आसा गोंयाक हे सगळे काबार करून उठलेले आसा म्हाज्या सालिगांवच्या भाव भयणांक हांव विचारूंक सोदता तुमी चिंता अगें कोल म्हणून हे जे हांगा गोंयाक हब करूंक सोदता हे जाले जाल्यार जे आमचे गोंयकारांचे जे फेवरेट नुस्तें सुद्दां आसा तें सुद्दां आमच्या ताटान मेळचें ना आमकां कित्याक सगळे कडेन पोल्युशन आसतलें आमचे टॅक्सी भाव सुद्दां रस्त्यार येतले पडटले कित्याक तांकां इन्कम नासतलो कित्याक ट्युरिस्टूच हांगा कमी जातले पोल्युशन घेवपा खातीर आख्खे वर्ल्डाचे लोक हांगा गोंयान येतले कित्याक हांव विचारूंक सोदता आमचे ट्रॅव्हल एजंट आसा आमचे वॉटर स्पोर्ट्सान आसा हे सगळे बारीक लोक सगळे नुस्तें आसले काबार जातले आमकां हे सरकाराक आडोवंक जाय आनी हे आडोवपी फक्त एकूच पार्टी आसा गोंयान ही काँग्रेस पार्टी आनी हे काँग्रेसीन फक्त तोंडान उलोवपाची कामां करून ना काँग्रेसीन हे दाखोवन दिल्लेलें आसा आज गोंया म्हणून हे गोंया कित्याक फेमस आहा कित्याक गोंयाक हे वेगळो घटक राज्य दिवपाक काँग्रेस पार्टीन केल्लेले आसा गोंयचे लँग्वेज म्हणटा की काँग्रेस पार्टीन दिल्लेले आसा सगळे काँग्रेसीचे जे गोंया खातीर जे आतां पर्यंत सगळे राबोवन दवरले आसा काँग्रेसीन दवरलेले आसा आनी तेज्या खातीर आमी काँग्रेसीची आमची धारणा आसा की डेव्हलपमेंट हॅज टू बी देअर बट डेव्हलपमेंट हॅज टू बी नीड बेस्ड आनी तेज्या खातीर आमी तुमकां लोकांचो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा जो केदार नायक ह्यो असो मनीस जो ग्रास रुटाच्यान तळामळांतल्यान काम करून वयर सरलेलो आसा तो पंचायती लेवलाच्यान लोकां बरोबर एक बारीक मनशा बरोबर काम करून तो वयर सरलेलो तेका लोकांची गरजी लोकांची कितें नीड आसा हे तेका खबर आसा दॅट इज वाय केदार नायक बिकॉज ही बिलीव इन नीड बेस आनी काँग्रेसाचे हेच विचार आसा नीड बेस केदार तुम्ही मॅनिफेस्टो तुम्ही पळया सगळे लोकांच्या घराघरांनी पावलेले आसा तेजेर सुद्दां आमी जे उलयलेले आसा आमचे काम जे करतले आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळे नीड बेस उलयलेले आसा सो म्हाज्या भाव भयणीनो तुमकां हांव हात जोडून तुमचो निमंती करता तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमचें मत हे येता ते इलेक्शनाक केदार नायकाक दिवन तुम्ही तेका निवडून हाडूंक जाय आनी तुमची कामां करपा खातीर तेका एसेंब्लीक धाडून तेजो आवाज तुमच्या खातीर तो एसेंब्लीक दुखलतो तुमचे आवाज काडटो तुमच्या खातीर आनी तुमचे वोट स्प्लीट करूं नाका ही बी टीम जी बीजेपीची येयलेली तांकां हाडून तुमी तांकां वोट करून तुमचे वोट स्प्लीट करून तुमचे वोट पिड्यार करूं नाका थँक्यू
आणि कोण ओके हांव कोंडू नाईक गिरी पंचायत मेंबर. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आसा तेन्ना आमचे बाब केदार बाब सरपंच हे उलयल्ले आसा तेन्ना हांवूय तुमकां एक 2 उतरां सांगता की गेल्या 2-4 दिसांक सालिगांव मतदारसंघाचो BJPचो मंडळ अध्यक्ष आनी तेजी टीम हांच्यांनी एक उलोवन दवरलें आहा की तेंचे कडेन तेंच्यांनी एक मंच तयार केल्लो टुगेदर फॉर सालिगांव. तेन्ना तेंचे कडेन ते कोण 7 जाण उरल्यात आनी बाकीचे सगळे तेंच्या वटेन गेले. तेन्ना हांव तांकां दाखोवन दितां की हे पळय आयज हे बसले तितले हे सगळे टुगेदर फॉर सालिगांव हे मंचाचेच सपोर्टर आनी तेणी पळयलें आसतलें की आमच्या प्रत्येक विलेजीन कितले कितले भोंवताले पळय ते. आनी तेणी अशें उलयलां की देश प्रेम हे खरोखर हांव ताका सांगूंक सोदतां देश प्रेम म्हणटा न्हू हो तोंडान न्हू मनान आसूंक जाय. आयज खंय तरी एक देशाचो पार्ट हो आउट ऑफ वे वयता दिशा बदलता तेन्ना ते आउट ऑफ वे वयता ते तसले हेका हे सपोर्ट करता तांकां आमी सपोर्ट करिना. आमी तेका लागून हो सेपरेट मंच केल्लो. तेन्ना तेका सांगूंक सोदता आनी एक तेणी एक उतार म्हटलां आमी स्वार्थाक लागून हो मंच केल्लो आसा. आमी स्वार्थाक लागून मंच केल्लो आसलो जाल्यार डिसेंबराचे 2 तारखेक हो BJPचो अध्यक्ष अध्यक्षान फोंडू तुका सीएमान नोकऱ्यो दवरल्या त्यो 2-3 नोकऱ्यो घेवन तूं सीएमा कडेन वच. तेन्ना हांव ताका सांगूंक सोदतां की आमी तर स्वार्थाक मंच केला जाल्यार त्यो नोकऱ्यो घेवन हांव म्हाजेंय चेडूं MSc केल्लेलें आहा ताका दितलो आसलो आनी तो हांव स्वार्थ घेतलो पूण हांवें तो स्वार्थ घेवंक ना. आमी आजुनूय आमच्या सालिगांव मतदारसंघाच्या फाटल्यान आसा रावल्यात कित्याक आमच्या मतदारसंघाचें कितें तरी बरें जावचें. तेन्ना तुमी स्वार्थ हो घेतलेलो आसा तेन्ना तुमी स्वार्थ कितें उलोवच्या पयलीं चिंतून उलय. हांव तें वयर काडिना आसूं कितें उलोवच्या पयलीं चितकोणाक बोटां दाखोवच्या पयलीं स्वता आपल्या पांयां कडेन पळया. आमी केदाराक वावुरतले केदाराक वावुरतात केदाराक 14 तारखेक इलेक्शनाक इलेक्ट करून हाडटले आनी तुमी आमकां पळयत रावतले. देव बरें. आमचो कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षाचो बाब केदार आमचे मदीं हांगासर आसा. ताणें आपणाचें कितें ह्या इलेक्शना बद्दल आपणाचें कितें धोरण आसा तें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाचो एक बरो प्रयत्न केला. आनी म्हजी एक विनंती आसा आमच्या सगळ्या साळगांव मतदारसंघाच्या वोटरां कडेन आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांचे थंय म्हाका ही मेसेज पावोवपाची आसा की आमी साळगांव सगळे काँग्रेसीचे वर्कर सगळे काँग्रेसीचे लिडर सगळे फुडारी तशेंच आमचे कार्यकर्ते एकठांय रावून निश्चित प्रमाणे साळगांव सीट काँग्रेसीक हाडटलेच. आनी बाब केदार नायक आमचो उमेदवार तो आमदार ह्या 14 तारखेर इलेक्शन आनी 10 तारखेर जेन्ना इलेक्शनाचो रिजल्ट येता तेन्ना तो निश्चितपणान तो जैत जातलो. हितून कसलोच आमकां दुबाव ना आनी खूब मतांनी तो जैत जातलो. कित्याक जेन्ना निमण्या 2 सुमारांनी हो प्रचार गांवां गांवांनी वाड्या वाड्यांनी घरा घरांनी आमी पावयलो
लोकांक आमचो मॅनिफेस्टो दाखयलो. लोकांक आमकां कळून आयलें की लोकांक ह्या सरकाराचो आनी ह्या आमदाराचो वाज आयला. लोकांक अपेक्षा आसा की हेजे फुडें कितें आमकां बरें कितें सवलती मेळटल्यो, बरें कितें जातलें. तुमकां खबर आसा ह्या साळगांव मतदारसंघान ह्या 5 वर्सांक आनी इवन बिफोर दॅट कांयच डेव्हलपमेंट व्हडलोसो जावना. आमचो साळगांवचो ग्रावंड, फुटबॉल ग्रावंड, तेजे फक्त प्रॉमिसीस आयकल्या आमी. ग्रावंडार ग्रावंड नाच तयार. लास्ट ग्रावंड पळय तयार जाल्लो जेन्ना दोतोर विली आमदार आसलो तेन्ना एक पर्रा ग्रावंड केल्लो आनी दुसरो ग्रावंड सांगोळडा केल्लो. तेच भाशेन हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट 125 टनाचो प्लांट पयलो हाडलो पयलींच्या आमदारान आनी तेजे इल इफेक्ट्स, तेजे परिणाम सगळे साळगांवकार आनी पिल्लेनेच्या लोकांक आजुनी भोगचे पडला. आनी ह्या आमदारान जाणा आसतना की हे प्लांट बरे भाशेन चलना म्हणून ताका गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्यो शोकॉज नोटिसीनी सगळे बरयलां खंय ते प्लांट फेल जाला. ते 125 मेट्रीक टन आसा ते 250 मेट्रीक टन डबल करपाचो प्रयत्न ताणें कॅबिनेट मिनिस्टर आसतना मंजुरी दिली. हाचो फूल जबाबदारी ताका आसा. फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेवपाक जाय हे इल इफेक्ट्स ऑफ दीस गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. म्हाका हे मुद्दे हाडपाक जाय लोकां मुखार, कित्याक लोक सोंसता आनी आमकां नाका की आमचे साळगांवचो गांव एक गार्बेज कॅपिटल ऑफ नॉर्थ गोवा जाल्लो. बारीक बारीक खूब मुद्दे आसा आनी हेज्या पयलीं प्रेसांनी हांवें सांगलां की आसा त्या खांब्याक लायट घालप आनी आसा त्या रस्त्याक डांबर घालप हें आमदाराचें काम न्हू. ते खंयचेय सरकार पळय आसा झुटयेर तो सरकाराचें काम तें की आपणे रस्ते केले, खंयचे रस्ते नवे केले दाखोवचे तें. सो असली फटींगपणाचें सरकार आनी असली फटींगपणां लोकां मुखार दवरची न्ही. लोकांक बरे भशेन म्हायती आसा कितें लोकांक मेळ्ळा आनी कितें लोकांक मेळूंक ना ह्या 5 वर्सां. आनी देखून लोक अपेक्षा करता की येता तो सरकार निश्चित प्रमाणे काँग्रेसीचो सरकार ह्या गोंयांत जातलो. कित्याक निमाण्या 5 वर्सांक आनी भोव करून निमण्या 2 वर्सांक सगळे समाजाचे वर्ग पळय आसा ते सगळे समाजाचे वर्ग रस्त्यार पाविल्ले आसा. मायनिंग डिपेंडंट रस्त्यार आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर रस्त्यार आसा, आंगणवाडी वर्कर रस्त्यार आसा, पॅरा टिचर्स रस्त्यार आसा, फ्रीडम फायटराची भुरगीं रस्त्यार आसा. कित्याक लोक रस्त्यार हाडूंक येवंक पावले त्या सरकारान चिंतचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता लोकांक हे फावटी हे संदी मेळ्ळा हें इलेक्शन आनी लोक व्हडल्या मतांनी न्हयच आमचो साळगांव मतदारसंघाचो उमेदवार बाब केदार नायकाक व्हडल्या मतांनी निवडून हाडटले. पूण निश्चित प्रमाणे गोंयां काँग्रेसीचो सरकार 10 तारखेक मार्चाचेर जातलो म्हूण आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. म्हाका आनी एक धाकटेशें एक विनंती आसा लोकां कडेन की सोमारा दीस इलेक्शन 14 तारखेर जेन्ना तुमी वता हें पळय हें आसा फायट आसा काँग्रेस वर्सीस बीजेपी. बीजेपीचो सरकार आनी बीजेपीच्या आमदाराक आमकां घरा धाडपाक जाय आनी तुमचें मत काँग्रेसीक दिवन हें काम जातलें. हे पळय बी टीम सी टीम कोण आसा आप कोण TMC तांकां मत दिवन तुमचें मत वेस्ट करी नाकात. आतांच हांव 12 वाजता पणजे आमचे मेन इलेक्शन ऑफिसान अजय मकन जो पयलींचो युनियन मिनिस्टर आसलो ताच्या सायडीक बसून प्रेस घेतला आनी ताणें दाखोवन दिलें ह्या प्रेसान कशे भाशेन
आप सरकार दिल्लीच्या लोकांक सांगतात एक आणि करतात दुसरें. आणि ताणें गोंयकारांक एक विनंती केली, तुमी ह्या असल्या भुलवण्यांक बळी पडू नाकात. आप सरकार दिल्लीकारांक नाका जाला. तांकां कोर्टान सुद्दां सांगला तुमच्यो मोहल्ला क्लिनिक्स खंय गेल्यो. जेन्ना महामारी जाली तेन्ना मोहल्ला क्लिनिक्स तुमच्यो बंद जाल्यो. आंगणवाडी वर्कर थंय सीएमाच्या दारार धरना करूंक बसल्यात. आणि सगळे तेंचे पळय कार्यक्रम आसा, इन्क्लुडींग फ्री वॉटर, फ्री पॉवर, हे फक्त लोकांक फटोवपाचें काम. ताणें पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन करून हे सगळे लोकांक दाखयलें, लोकां मुखार पावोवपाचो प्रयत्न. टीएमसीचे बद्दल जाल्यार हांव उलयच ना, कित्याक ते मोरलेस पाका कळून गेल्ल्यान जमा. पाका कळून गेल्ल्यान जमा. सो म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक जाय आमच्या साळगांव मतदारसंघाच्या वोटरांक की सोमारा दीस मंडे 14 फेब्रुवारी 14 तारखेर भायर सरून तुमचें मत फक्त काँग्रेसीक दियात, बाब केदार नायकाक दियात आणि साळगांव मतदारसंघान आनी एकदां आमचो काँग्रेसीचो झेंडो वयर काडया आणि लोकांची कामां, लोकांचे कितें कितें विकासाची कामां जावं नोकऱ्यो दिवपाची कामां आनी खुबशीं लोकांची व्यक्तिगत कामां आसतात, ती सगळीं म्हाका दिसता केदार बरे भशेन बसून लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचो ताका प्रयत्न करतलो आनी तो लोकांक सवलती ह्यो दितलोच म्हणून म्हाका खात्री आसा. सो प्लीज डू नॉट फॉल प्रे टू एनी false propaganda that there is some AAP and somebody is supporting AAP and somebody is supporting TMC. Nobody is supporting any party. All congressmen from the leaders to the workers are fully united to vote for Kedar and to see that the Congress candidate from Saligaon will be part of the next Congress government that is going to be formed in the state of Goa, much to the relief of the people of Goa who are totally fed up with the current administration, the current corruption and the current careless way that the people's problems are not being solved and every section of the society is on the roads. हे दोन उतरां सांगून म्हाका तुमचे